माझें नाव अब्दुल रज्जाक खान. आमी हिंगा दोगूय बसलेले 8 जाल्ले दिसता अदमास. हिंगा आवाज देरेपण जालो डूम करून. खंयच्यान आवाज येयलो कांयच समजना जालें. आमी म्हणटा तेंगेर जाल्ले दिसता. सगलो वयर बडा बडा पडपा लागले. मागीर आमी वयर वचून पळयल्यार तें ओपन जालां. हे सायडीन म्हाका एकूच दिसलें. पयले हिंगा तिगूय गेला तिनी आसा ते. आनी वो कोण आहा तो ह्यो करनी फोटो मारचो अकिलान मनीस धाडलेलो रैमान. तेणी मनीस धाडलो. तेणी कित्याक पयलो म्हाका दिसची पडना थिंगा. तुमकां कितें दिसता एक्झॅक्ट हो स्पोर्ट कसलो आसूंक शकता? कित्याक लागून स्पोर्ट जावंक शकता ते म्हाका कांय आयडिया ना तेजी. अशें जॅलेटिनचो आवाज ना. जॅलेटिनचो आवाज आयना. खूबदां आयकला पूण हो आवाज ना. म्हणजे तुमचे मत आता तुम्ही इतले जाणटे अंदाज कितें कसलो स्पोर्ट आसा म्हणून अंदाज हो म्हाका अंदाज असो बॉम्बाचो आसतलो. जॅलेटीन नाच. हांव हांगसराच्यान आल्ताफ उलयतां. राती 8 सुमार हिंगा एक असो ब्लास्ट जालो आमच्या एक म्हणजे हाफ किलोमिटर थिंगा. तेन्ना आमकां कांयच कळोंक ना. आमची घराची आख्खी भिती आनी आख्खे ग्लास बी पळय फुटून गेला. कंप्लीट हें जाल्लें आहा. पत्रे जाल्यार सगळे म्हाका 10-15 पत्रे वयरूच मायज डॅमेज आहा. आनी आमी धांवन पळोवन गेल्यार थंय सगळे दुरीग आनी सगळे हे आहा सगळे भायर उसळून पडलेले. कितें ब्लास्ट आहा तें आमकांच कळोंक ना म्हणटा. आमी थंय वचून पळयता जाल्यार मागीर पुलीस येयले. आनी पुलिसांनी कितें जालें तें आतां कांय खबर ना. आमचें कितें लुकसाण तें आमी तांकां सांगता तेजे क्लेम करून आमकां तें भरपाय करून दिवपाची. तूं म्हाका सांग ब्लास्ट कसलो जालो तुका अजून काय खबर आसा तसं? ना ते आमी पेपराचेर येयले ते आमी जाणा ते जॅलेटीन म्हणून हें केलां म्हणून येयला ते. पण तुका कितें दिसता जिलेटीनचो येदो व्हडलो ब्लास्ट जावंक शकता? ना ते आमी आतां कांय करूना. ते पुलिसाचेर आहा न्हू. तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन ते चालू आहा न्हू. आमी ते हें करूंक शकना तांकां. ते म्हणटा जॅलेटीनूच म्हणचे पडले न्हू अशें आहा. पण आमचे असो ब्लास्ट केन्ना आमी पळोवंक ना अशें जॅलेटीनान हेचो. कित्याक हेजे घरा हालाप म्हटल्यार व्हडलो ब्लास्ट हो. आनी हांव मागता की आमचे आमदारा कडेन की आमचे हेचे पळोवपाचें आनी बेगीन आमची लुकसाणी भरपाय करून आमचे दिवपाची म्हणून. नमस्कार. आता आमी सध्या अंसोले सत्तरी हांगासर आसा. तुमकां खबर आसतली की राती आमी काल लायव्ह आसले आनी लायव्हान आमी तुमकां अपडेट्स दिल्ली की राती एक 8च्या सुमारास एक व्हडलो ब्लास्ट जालो. आनी ब्लास्टाचो आवाज हो तेजो इम्पॅक्ट इतलो पावरफूल आसलो की तो जवळ जवळ 5 किलोमिटर पासून लोकांक आयकपाक आयले. आनी जेन्ना चवकशी जावपाक लागली तेन्ना खुबशे जाणांनी फोन केलो की हांगासर कितें तरी ब्लास्ट जाला म्हणून. आनी जेन्ना आमी हांगासर ह्या स्पॉटार येवन पळयले तेन्ना आमकां राती तितले काळखान कळनासलें. बट राती हो पार्ट तुमकां आमी दाखयल्लो. हांगासर पळोवंक शकता तुमी प्लेस ऑफ इफेक्ट तुमकां हांव सगळ्यान पयलीं दाखयता. हो जो प्लेस ऑफ इम्पॅक्ट जो आसा ती फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान तुमकां जी बांय दिश्टी पडटा ती बांयच्या ते सायडीक हो जो आसा थंयसर तेजे एक पंप हाऊस असले आनी थंयसर हो प्लेस ऑफ थंयसर एक्सप्लोजन थंय जाल्लें आसा. आनी तो पंप हाऊस आसा तो म्हणजे अशें कोणूच म्हणूंक शकना की थंयसर एक पंप हाऊस बीन तेजे आसलें म्हणून. ते सगळे काबार जाल्ले आसा. तेजे उपरांत जो ब्लास्ट जो आसा तो ब्लास्टाचो इम्पॅक्ट जो आसा तो इम्पॅक्ट 4 सायडीन जाल्लो आसा. एक्झॅक्टली 4 सायडीन जाल्लो आसा. ही जी दिसता ती फ्रंट सायड, तेवटेन तेजी बॅक सायड, तेवटेन कंपाऊंड ना. आनी दोनूय जो लेफ्ट आनी रायट सायड आसा त्यो पॅरलल सायडीन दोनी वाटेन गेल्ले आसा. आनी इम्पॅक्ट हो इतलो पावरफूल जाल्लो आसा. जवळ जवळ 50 ते 70 मिटराचेर हांगासर ब्लास्ट जाला. आनी हो जो कंपाऊंड वॉल आसा चिऱ्यांनी बांदून काडलेलो ते चिरे पळयात तुमी कशे जाल्ले आसा. प्लस ती सायड जी आसा तेजी लेफ्ट आनी रायट सायड आसा ते रायट सायडीन कंपाऊंड जे आसा ते सामके ताका तेंकोन आसले. आनी जे कंपाऊंडाचे चिरे आसा ते जवळ जवळ एक 70-80 मिटर वचून भिरकोटान भायर पडलेले आसा. त्याच प्रमाणे हांगासर जी काज आसा ते काजीची परिस्थिती पळय तुमी कशी जाल्ली आसा. पानां सगळी जोडपान पडलेली आसा. आनी ही जाली रोडाची सायड. आनी रोडाच्या भायर पासून हेवटेन पासून ज्यो काजी आसा किंवा ही जी झाडां आसा ही सुद्धा हेंची सुद्धा पानां सगळी पडलेली आसा. तेजी फुडें चिनो आसा तिजी सगळी काजी ह्यो धोकलोन पडलेली आसा. आनी हो हेजो जो इम्पॅक्ट आसा तो जवळ जवळ सावंड जो आसा इम्पॅक्टाचो तो जवळ जवळ 5 किलोमिटर मेळून गेल्लो आसा. जो नासीर म्हणून आसा जो ह्या प्रॉपर्टीचो ओनर नासिराक पुलिसांनी रातीच अरेस्ट केल्लो आसा. आनी तेजेर तेणें स्टेटमेंटान आपल्याक सांगलां की आपूण जिलेटीन हांगासर दवरलेलें आनी जिलेटीन ब्लास्ट जाला म्हणून.
त्याच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे तो सांगता की आपण 25 जिलेटीन दवरलेल्यो म्हणटा आनी ह्यो सगळ्यो दवरल्यो जिलेटीन सगळ्यो इलिगल आसल्यो आनी म्हणजे हांगाच्या लोकांक असो डावट आसा की हे जिलेटीन आसपाक शकना हे कितें तरी RDX सारखे कितें तरी मटेरियल आसतलें कित्याक जाणा असो ब्लास्ट जो आसा पळय तो केन्ना कोणें पळोवंक ना आनी केन्ना असो आयकूंक ना आनी हांगासर येयल्या उपरांत राती आमकां इतलो बॅड स्मेल येतालो म्हणजे जसो म्हणजे हे आसा जे एक्सप्लोजिवान जे कितें यूज करतात गंधक म्हणटा आमी जो दारू गोळा म्हणटात तेजो सारको बॅड स्मेल येतालो इवन भितून आमी गेले तेन्ना तो सेम आमकां स्मेल येवपाक लागलो भितून आतां वाळपयचे पुलीस DYSP हे सगळे स्पॉटार आयिल्ले तेजे पयलीं राती काल SP येवन गेलो आनी सद्या फॉरेन्सीक जी टीम आसा ती हांगासर येवन सगळे चवकशी करची आसा सगळे फोटोग्राफ घेवन तेजे म्हाका जाल्ले आसा सगळे सॅम्पल घेवप चालू आसा आनी हो जो ब्लास्ट आसा ह्या ब्लास्टान एक मनशा खातीर हांगचे जे गांवचे लोक जे आसा वाड्यावयले लोक तांकां सगळ्यांक हांगासर ते सफर जाल्ले आसा कित्याक तर हेवटेन जी शेजाऱ्याक जी घरां आसा ते घरांचे सगळे पत्रे डॅमेज जाल्ले आसा सगळे सिलींग डॅमेज जाल्ले आसा लायटी डॅमेज जाल्ले आसा कांय बायलां चेडवां खुर्चेर बसलेली ती खुर्चे वयल्यान सकयल पडली एक कोण तरी असो मनीस आसा ताका जवळ जवळ अर्दवर आयकूंकूच येना जालें तो भियेला आनी अजून मेरेन उलयना अशें म्हणून आमी आयकलां तो एक मनशाच्यो निश्काळजी हलगर्जीपणां जी आसा तेजी आख्खे जे गांवचे लोक आसा आनी नियर बाय एरिया आसा ताका सगळ्यांक पे करचें पडलां आनी हे हो प्लेस आसा ते सध्या फॉरेन्सीक लॅब आसा ते फॉरेन्सीक लॅब आपलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा लोकांनी एकूच डिमांड धरला की आपले जे डॅमेज कितें जाला ते सगळे आपूण डॅमेज आपले गव्हर्मेंटान किंवा जो कल्प्रीट आसा तेणी पे करचे आनी आपूण ताका सपोर्ट करचे ना म्हणून सांगला आनी असल्या गजालीन कशेंच सपोर्ट करचे ना आनी सध्या फुडली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा 70 प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.